श्री रामनाथ दामोदर महाराज की जय। श्री रामनाथ दामोदर महाराज की जय। गणपति बाप्पा पळोवपाक गेल्यार खरें म्हणल्यार आमकां सगळ्यांत आनंदाची गोश्ट जावन आसा वास्को पुलीस स्टेशनाचे आमचे कर्मचारी वर्ग आसात आनी अधिकारी वर्ग आसात. खरें म्हणल्यार हें जें एक बेस्ट पुलीस स्टेशन मेळपाचें जें हें आशिल्लें तें म्हजें इतले वर्सांचें म्हणजे एक स्वप्न पुरी जाल्लें आसा. हांव आतां गेलीं 22 वर्सां सर्वीस करता. हें म्हजें सदांच एक स्वप्न आसतालें की म्हाका एक हांव आसतना एक बेस्ट पुलीस स्टेशनाचें एक एवॉर्ड मेळटलें आनी देवान तें म्हाका समतेच पयलीं दिलें. 3 आसता ती फर्स्ट सेकंड थर्ड, सो समतेच म्हाका पयल्यार हाडून बसयलो. त्या खातीर हांव दामबाब बाबे उपकारी आसा आनी दामबाबाच्या स्थळांत काम करतना सदांच ताणें आमची राखण दवरिल्ली आसा आनी कसलेंय विघ्न आयल्यार ताणें आमकां सदांच फाटल्यान रावन ताचेर मार्ग दाखयल्लो आसा. दुसरी गोश्ट म्हणल्यार हें जें आमकां फर्स्ट पुलीस स्टेशनाची जी ट्रॉफी मेळ्ळ्या, इट इज अ टीम वर्क. जे आमचे स्टाफ आसात तांणी बरें काम केल्लें आसा. सगळे आमचे बीट स्टाफ, ऑफिस स्टाफ हाणें रिकॉर्ड दवरप, लोकां कडेन रिलेशन दवरप, हें सगळें बरें दवरून सगळो आमचो पुलीस स्टेशनाचो रिकॉर्ड हो बरो मेनटेन केला. ताजें हांव एक फळ म्हणटा. सो हांव म्हज्या सगळ्या स्टाफाक आनी म्हज्या ऑफिसर्स आसात तांकां कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा आनी तांणी जें तांची जी सर्वीस आहा, काम आहा तें फुडें अशेंच दवरचें आनी हाज्या बरें काम करचें आनी अशीच वास्को पुलीस स्टेशनाचें नांव वयर काडत रावचें. सर एक आमी एक पद्दत पळयल्या फर्स्ट टायम अगेन जेन्ना तुमकां अनावन्स जालो जायते लोक तुमकां मेळपा आयले, एक केक पसून कापली, ताजी खंय चर्चा जाता. सो हाव डू यू लूक एट द पिपल्स हॅपिनस इन युअर अवॉर्ड? कितें आसता, तुवें जर बरें केलें जाल्यार तुका बरें मेळटा. सो आमचें पुलीस स्टेशन हांव सदांच आमच्या स्टाफाक सांगता की पब्लीक रिलेशन सदांच बरें दवरप. कित्याक आमी आसात लोकां खातीर, लोकांची कामां करपाक खातीर. जेन्ना आमी तांची कामां करतले, तांचे आयकतले, तांची प्रॉब्लेम्स आसा ते सॉल्व करतले, तेन्नाच तांचो सपोर्ट आमकां मेळटलो. आनी आज पर्यंत आमच्या स्टाफान आनी ऑफिसर्सांनी तें केल्लें आसा. म्हज्या म्हळ्यार खूब लोक येतात, हांव म्हज्यान तांकां कितलो जावपाक म्हज्यान जाता तितलो हांव न्याय दिवपाची ट्राय करता. उरिल्ले मागीर बारीक थोडे आसतात, हांवें म्हजे वटेनूय प्रयत्न केले, म्हणजे स्टाफूय कितें आसता तांचे वटेन प्रयत्न करतात आनी तें फळ आज आमकां मेळिल्लें आसा. आनी खूब लोकांची म्हाका फोन आयले, पर्सनली मेळपाक आयले आनी ताणें आमकां शुभेच्छा दिल्यो. त्या खातीर हांव लोकांचे आनी वास्कोकाराचे देव बरें करूं. कॉंग्रेच्युलेशन आमच्या वास्कोच्या PI बाब कपिल नायकाक आनी त्याच्या एंटायर सगळ्या टिमीक जे ते रात दीस हांगा वावर करता वास्को खातीर. आनी खरेंच जेन्नासून आमचो PI कपिल साहेबान हांगाचो चार्ज घेतला वास्कोन, तेन्नासून एक भंय असो निर्माण जाल्लो आसा. आनी एक बरी गोश्ट कशा आमदारूय नेवो मेळ्ळो आमकां बाब दाजी साळकर आनी आमकां कपिलूय बरो मेळ्ळो. म्हटल्यार आमची कामां थंय सोयी चलता. आमकां खंय भंय दिसना वास्कोन कितें आसूं, सप्तक आसूं नाल्यार कसलो आनीक कसलो कार्यक्रम आसूं न्ही, आमी तांकां एकदां सांगलें जाल्यार तें काम आपणाचें सारकें बरें करता. आनी तशेंच त्या खातीरूच आयज तांकां खंय तरी हो एवॉर्ड मेळ्ळो आसा. आनी हांव सगळ्यांक अभिनंदन परत आनी कितें करता. तुमी अशेंच बरें काम करा आनी आमचें वास्कोचें नांव वयर काडा. देव बरें.